गेले ते सोमनाथ आम्ही वॉटर हार्वेस्टा संबंधी साखळे इन द प्रेझन्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आम्ही एक व्हडलें कन्व्हेन्शन घेतलें. त्या कन्व्हेन्शनात सादारणशे 400 वयर भुरगे सहभागी जाल्ले आणि बरोबरच फार्मर्स जाल्ले सहभागी जाल्ले. अशें सादारणशे 700 सुमार लोक सहभागी जाल्ले आणि त्या कन्व्हेन्शनाचे उपरांत आतां फाल्यां 30 तारखेक परत दुसरें कन्व्हेन्शन आसा. हांव सादारणशे 6 तालुक्या कवर करपाक पळयता, 6 ते 7 तालुक्या कवर करूंक पळयता. जेतून मेसेज कॅच द रेन्स वेन इट फॉल्स वेर इट फॉल्स. ज्या जाग्यार पावस पडटा जेन्ना जेन्ना पावस पडटा तो आमी आडोवपाक जाय, उदक आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आमी थारायलां की आख्ख्या गोंयभर 15,000 सुमार पिट्स मारपाचे 1 बाय 1 मिटर, पूण डेप्थ आसली 1 फूट. कित्याक चड खोलाय गेलो जाल्यार मागीर कोणी कितें बुडलो कितें पडलो कितें तें नाका आशिल्लें. सो 1 बाय 1 मिटर आनी 1 फूट खोलायेचे अशे पिट्स मारपाक केल्ले आसा. ते काम जें आसा शेतकऱ्यांक दिल्लें आसा. आनी भुरगीं ही जी आसा पळय भुरग्यां खातीर तेंचें किचन गार्डन जें आसा त्या किचन गार्डनाच्या माध्यमांतल्यान तेणी ल्हान पिट्स 1 फूट बाय 1 फूट तेंगे पोरसुवा भितरच किचना भितरच म्हणजे किचन गार्डन एरिया जे आसा थंय भुरग्यांनी मारपाचें. आनी त्याच बरोबर तेणी मागीर कितें काही झाडां रोवपाचीं. ओके, दॅट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रिब्यूट. ही वॉटर तुम्ही म्हणटा पळय जे वॉटर हार्वेस्टिंग करता ते गव्हर्मेंटाकूय म्हणजे तुमचे कोण यूज करतले तेंकाच ते सी वॉटर हार्वेस्टिंग म्हटल्यार कितें? वॉटर हार्वेस्टिंग वॉटर कंजर्वेशन उदक जमनीक जिरोवप. आतां उदक जमनीक जें जिरोवपाचें आसा तें खूब पद्दतीन करपाक जाता. एक म्हणल्यार फोंडकूल मारून जाता, दुसरें अशें आडवे ट्रेंचेस मारून जाता, तिसरें जें आसा पयलीं मोठें पोंड. सपोज एक शेतकरी आसा आनी तो शेतकरी म्हणटा की आपल्याक खूब जमीन आसा आनी आपल्याक एक पोंड मारून दी अशें. थंय आमच्यांनी सादारणशे 1 लाख लिटर उदक उरपाचें, 10,000 लिटर उदक उरपाचें अशें पोंड सामकें आमच्यांनी मारून दिवपाक जाता. प्लस बांयो आसाय पयलीं ते बांयो आमच्यांनी रिजेनरेट करून दिवपाक जाता. ओके. सो हें उदक जें आसा पळय हें कोण उजार करता ना, जमनी भितर गेल्लें उदक उदकाचें लेवल वाडयता आनी तें मागीर कोणूय उजार करूं शकता. आतां वॉटर हार्वेस्टिंग वॉटर कंजर्वेशन जें आसा पळय न्ही, इवन नाला आमचे आसा पळय नालाचेर बंदारा घेतले जर जाय करेक्ट आनी थारायलां की एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 10 नाला घेवपाचे 10 नाला कमींग इन ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी. कॉन्स्टिट्युएन्सी ते बंधारे तशें घेतले की उदक उरता सादारणशे एक 100 मेत्र 150 मेत्र 200 मेत्र उदक उरता. त्या उदकाचेर मागीर बांयचे लेवल जमनींतले उदकाचें लेवल वाडटा. सो ही फुडली आयडिया धरून आतां स्टार्ट करपाक. पूण आतां आमी स्टार्ट केल्लें आसा. दीस इयर्स अवर टार्गेट इज कमींग मिनिमम आमी 15,000 पिट्स मारतले. ओके. आनी मिनिमम सादारणशे एक 100 सुमार वायदू म्हटल्यार कोताय वसंत बंदाराज बांदतले. इन एडिशन टू दीस मोठे डॅम जे आसाय पयलीं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट पयलीं ते मोठे डॅम्स आमी सायट सद्या आयडेंटिफाय केल्यात आनी तेजी हें चलता इन्वेस्टिगेशन चलता. म्हणजे सॉयल इन्वेस्टिगेशन मागीर NOCs फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स हें काम सद्याक चालू आसा. आमी 1-2 तरी डॅम आसा ते हे वर्स भितर सुरू करपाक चलता. साधारणतः किती डॅम असतात? आतां आमचे कडेन 1707 सुमार सायट्स आसात आयडेंटिफायड. 7 सुमार सायट्स आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात. तितूंतले 1-2 तरी आमी सुरू करपाक पळयता. सर आनी एक विशय म्हणल्यार रिसंटली तुमी हिंगा कारांबोली लेक इन्स्पेक्शन केल्लें. सर आमकां टार्गेट आसा सादारणशे 5 ते 10 सुमार लेक्स आमी डेव्हलप करपाचे रिजेनरेट करपाक जाय. तर तें करपा संबंदी आमी सादारणशे 5 सुमार लेक्स आयडेंटिफाय केल्या आनी तेजेर काम आसा पळय ते मुखार एक 6 म्हयन्यान जातले. कारण ते परमिशन्स जाय, फॉरेस्टाचें परमिशन, एनवायरमेंटल क्लियरन्स अशें जाय पडटा. तें घेवन आमी तें करपाक पळयतात. शिवाय तेजे शिवाय रूफ टॉप वॉटर जें आसा पळय तें हार्वेस्टिंग करपाक मेळटा. घराचेर जें उदक पडटा मोठी बिल्डिंग्स आसा त्या बिल्डिंगाचेर उदक पडटा तें उदक जमनीक सांबाळून उरता. म्हणून आमी थारायल्लें आसा की जितले म्हणून आमी एबंडंट बोरवेल्स आसात एबंडंट बोरवेल्स बाय PWD डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट हे सगळे आमी उजार करपाक पळयतात आनी तितून भितर उदक रिचार्ज करपाक पळयतात. आनी जे मोठे कॉम्प्लेक्स आसात फॉर एक्झाम्पल हावजींग सोसायटीज एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स थंय आमी अशा प्रकारचे बोरवेल्स घेवन तितून उदक रिचार्ज करपाक पळयतात. सो हे प्रोजेक्ट जे आसा पळय नॉर्थाक 10 आनी सावथाक 10 अशे 10-20 प्रोजेक्ट्स आमी घेवपाक केल्ले आसात इन पब्लीक प्लेसीस. When I say public places, it can be panchayat body, it can be your department, any department. It can be your education institute, it can be housing society. अशा पद्धतीन 10 नॉर्थाक 10 सावथाक आमी घेवपाक केले.